तुका PWD खातें जें आसा पळय तशें पुलिसा कडल्यान रेगुलर कंप्लेंट जाताली की हांगा ट्रॅफिक जॅम जाता, लोकांची कागाळ आसा ती व्हेहिकल ज्यो आसा पळय त्यो सुरळीत हांगासरल्यान मुवमेंट जायना, तेंची कागाळाची दखल घेवन आमी हांगा आमचे टॅक्निकल जे स्टाफ आहा तेंच्या मार्फत चवकशी केल्ली आमी आनी चवकशी करतकच कळ्ळें की सादारण 52 जी स्ट्रक्चरां जी आहा जी रोड सायडीक रोड वायडिंगच्या एरियान जी आहा ती अनऑथरायज स्ट्रक्चर आहा. चवकशी करतना जे स्ट्रक्चर जे कोण ऑक्युपाय करून आहा तशेंच ओनरूय कोण आहा तांकां आमी नोटिसान दिली, नोटिसां दिवन तांकां हियरींग दिली. हियरींग करतकच कळ्ळें की सादारण 52तली जे दोनूच स्ट्रक्चर जे आसात ती कायदेशीर आहा, कारण ताका म्युनिसिपालिटीचें परमिशन आसलें आनी ऑक्युपन्सी आहा. बाकीची जी 50 जी स्ट्रक्चर आहा न्ही ती टोटली इलिगल आसली, अनऑथरायज आसली, त्या लागून तांकां आमी डेमोलिशन ऑर्डर दिली. आउट ऑफ 50 सादारण 14 जाणांनी अपील केला म्हणून आमच्या हाका आयल्या रिकॉर्डाक आयल्या. 14तले थोड्यांक स्टे मेळयले आहा आनी बाकीची जी 35 जी स्ट्रक्चर म्हणजे 37तली 2 आमी जी ऑथरायज म्हणून स्ट्रक्चरा कडेन काडलेले आनी एक स्ट्रक्चर जेन्ना चवकशी जातकूच ताणें स्वता आपूण मोडून काडलो. आयज जी आमी मोडपाक गेल्ले आनी स्ट्रक्चरां एक सादारण 35 त्या लागून हांवें हें कांय करूना. हांवें जी आतां तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे स्ट्रक्चरां ऑथरायज नाशिल्ल्या कारणान ताचेर एक्शन जालें. म्हज्या म्हायती प्रमाणे जी स्ट्रक्चर हांगा आसली ती आमी काडलेली. म्हाका दिसता चडशीं स्ट्रक्चरां हायवे बांदून जातकूच सर्वीस रोड बांदून जातकूच आयले अशें दिसता. माझी वन प्रॉब्लेम माझे पयलीं 30-35 वर्सां गाडी मारतो तेजी माझ्या बरी मातशें शॉप आसले ते शॉप मातशें गेले हायवे वचना उलटा मागीर तेणी हें हायवेच्या इंजिनियर हाडल्या ती मला हांगा शिफ्ट म्हणून तेन्ना मागीर म्हाका तुवें खाणें घाल म्हाका हेंच्यांनी दिल्लें तेन्ना हें चिंतलें. थोडी इनलिगलूय आसा, थोडी पळोवपाक गेल्यार आमचे जवळ जवळ 25 वर्सां जालेली आसा, ताका लायसन बिसन सगळें आसा, पूण कितें खंय तरी ती रोड वायंडिंगाक येता म्हणून ती थंय डेमोलिश करची पडली. आता तुमचे हा डेमोलिशन थोडे आमचे थोडे आसा. तुमची कितली आसली तर म्हणजे एक 4-5 असली टोटल लायसन आसली तांकां लायसनां असली पूण ते कितें रोड वायंडिंगाक आता हे डेमोलिशन करता रोड वायडनिंग रोड वायंडिंगाक